मोगाल भावा भयणांनो, बागीवन जुजे वाजाची भोक्ती आमच्या सगळ्यांच्या काळजांत आसा. ताका लागून भोव सकाळी आयच्या दिसा हे नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक आमी आयल्या. आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आमकां जिवितांत वादळ मोळां येतात तेन्ना जेजूचेर भरवसो धरूंक आपयता. आनी तेच भाशेन जेन्ना दुसरी वादळ मोळांक सांपडटा तेन्ना तांकां भरवसो दिवंक आमकां शिकयता. ह्या आयच्या विशयाचेर आनी वाचपाचेर नियाळ करतना एका मनशाचो म्हाका उगडास आयलो. ताच्या जिवितांत जायतीं वादळ मोळां उपरासलीं. जेन्ना हो भुरगो 22 वर्साचे पिरायेचेर आसलो, सुमार 1831 ह्या वर्साक ताणें आपलो खूद धंदो वावर सुरू करूंक चिंतले आनी धंदो वावर सुरू केलो. पूण ह्या धंद्यान ताका खूब लुकसाण जालें, निराशे जालो. पूण भरवसो सोडूंक ना. जेन्ना तो 26 वर्साचे पिरायेर आसलो, सुमार 1835 ह्या वर्साक जे चेडवाचो तो मोग करतालो तें चेडूं सोंपता, अदीक दुखी जाता, निराशी जाता. पूण भरवसो सोडिना. 1837 वर्साक एके फाटल्यान एक वादळ मोळ जिवितांत येता. ताचेर लक्ष घालून नियाळ करतना ताचे भलायकेचेर मार बसता आनी ताका नर्वस ब्रेकडावन जाता. ताची भलायकी बिबडटा. तरी आसतना भरवसो सोडिना. 1837 ते 1856 ही 20 वर्सां जायती इलिसांवान तो झगडटा आनी एक इलिसांव तो झगडटा ते इलिसांवन हार ताका भोगची पडटा. लोक किकोन करतात, मोचकोऱ्यो ताका करतात. भरवसो सोडिना. 1860 ह्या वर्साक परतून तो इलिसांवांक बसता. ते इलिसांव जिखता आनी अमेरिकाचो प्रेसिडेंट कसो तो शेकी वेचून येता आनी ताचें नांव एब्राहम लिंकन. जायत्या पत्रकारांनी बरोवप्यांनी ताका विचार केलो, तुज्या जिवितांत जायतीं वादळ मोळां आयलीं, तुज्या खासगी जिवितांत वादळ मोळां आयलीं, तुज्या वावराचे सुवातेर वादळ मोळां आयलीं, लोकांनी तुका वायट उतरांनी पाचारलो, तरी पूण कितें तुका बळ दितालें हे सगळ्या वादळ मोळांक फुडो करूंक. आनी ताणें म्हणलें, जेजू म्हजो भरवसो जालो. ताणें सांगलें, जेजूची उतरां म्हाका भरवसो दिताली. जितले फावटी हांव वादळ मोळाक सांपडटालो, एक पवित्र पुस्तकाचें केरीत उतर म्हाका भरवसो दितालो. हे आडकोड्यांक फुडो करूंक म्हाका बळ दितालो. आनी तो म्हणूंक लागलो, तें उतर जावन आसा फिलिपकारांक बरयलेली चीट 4थो आवेसूर 13वी वड. आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन मी. ह्या उतरान म्हाका जेजूचेर भरवसो धरूंक शिकयलें आनी जेजूचेर भरवसो धरून, जेजूच्या उतराचेर भरवसो धरून हांवें एक वादळ मोळाक जिवितांत येतल्या फुडो केलो. आनी ह्या मनशान न्हयच फकत आपल्या कोश्टा वेळार वादळ मोळाच्या वेळार जेजूचेर भरवसो दवरलो, पूण उपरांत फुडारी कसो दुसरो लोक वादळ मोळाक सांपडलो तेन्ना तांकांय बी भरवसो दिवंक तो वावुरलो. मोगाल बाबा भयणांनो, वादळ मोळां, त्रास, आडकोड्यो सगळ्याच्या जिवितांत येतात. आनी असले घडयेन आयचो सेवाधर्म, आयचो विशय आमकां म्हत्वाचो संदेश दिता. दोनी वाचपां दोन म्हत्वाचो संदेश आमकां दितात. आयच्या शुभ वर्तमानाचो म्हत्वाचो संदेश म्हणल्यार जेजू बळ आसा आमचे जिवितांतली सगळीं वादळ मोळां थोंडावंक.
ताचेर बरवंसो दवरूंक पयलें शुभ वर्तमान आमकां आपयता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां दर्या थंड आसलो, सगळें बरें आसलेलें, सीस ओड्यार चडटात आनी दर्यान वेतात. पूण अकस्मात दर्या उचांबोड जाता, ल्हारां सुणटात, वारो सुणटा, वारें परतें मारूंक लागता, तांची बोट वादळ मोळाक सांपडटा. सिसा मदले जायते खारवे आसलेले, असली वादळ मोळां आदीं ताणें पळयल्ले. चिंतात आमी हें वादळ मोळ आमच्याच बळान, आमच्याच गिन्यानान आमी हें थंडावंक जाता म्हूण, ओडे आमचे तोडीर पावोवंक येतले म्हूण. पूण 7-8 वरां देखून हे रातच्या वेळार झुजतात, तांच्यान तें व्हडें तोडेर व्हरूंक जायना. आनी वादळ मोळां येतात तेन्ना जेजूचोय तांकां उगडास जायना. जेजूचेर बरवंसो दवरूंक, ताका उलो मारूंक, ताचेर विस्वास दवरूंक तांच्या मनांत येना. पूण जेजू पावल घेता, जेजू पळयता, आपले सीस दर्यांत कोश्टवतात, आदार मागीन आसतना जेजू तांकां सांगात दिवंक आपूण तांचे सुरशी वेता. आनी थंयसर पावतोच तरी पूण ताका उलो मारिनात, ते वाटेन वेता कसो करता की तांच्या मनांत येवंक आनी आपणाक उलो मारूंक, आपणाचेर बरवंसो दवरूंक, आपणाचेर विस्वास दवरूंक. सीस सजमतात हो भूत म्हूण, हें भूत कशें ताका पळयतात, कित्याक दे ऑल्सो डोंट एक्सपेक्ट एट दीस मोमेंट जेजस वील कम टू सेव देम. जेजून दुसऱ्यांची वादळ मोळां तोडायल्लीं, आमची वादळ मोळां जेजू थोडायतलो, येतलो, घोडे दुबाव आसतलो. जेजून दुसऱ्यांची वादळ मोळां तोडायल्लीं, जायते फावटी आमचेय मनांत येता, म्हजी वादळ मोळां जेजू थोडायतलो, जेजून तें वादळ मोळ तोडायल्लें, हें सैमाचें वादळ मोळ जेजूक थोडावंक जातलें. घोडे ताका लागून घोडे मनांत जेजू विशीं विचार येवंक ना. पूण जेजू येता, आपूण फुडारीपण घेता, व्हड्यान चडटा, वादळ मोड थंडायता, तांकां साल्वार करता आनी व्हडें शेकी तोडीर पावयता. म्हत्वाचो संदेश शिव वर्तमान दिता. जेजूक बळ आसा सगळी आमची जिविताची वादळ मोळां थंडावंक, ताचेर बरवंसो दवरूंक शिव वर्तमान आमकां आपयता. थोडे फावटी भाव भयणां म्हणटात, फादर हांव क्रिस्तांव, जेजूचो पाटलो उदार, म्हज्या जिवितांत वादळ मोळां कित्याक देव धाडटा? सीस जेजूचे पाटलो उदार, तांचेय जिवितांत वादळ मोळां आयलीं. हांव क्रिस्तांव म्हूण म्हज्या जिवितांत वादळ मोळां येवची ना अशें न्हय, वादळ मोळां सगळ्यांच्या जिवितांत येतली. पूण जो मनीस जेजूचेर बरवंसो दवरता, ताची बोट वादळ मोळांत बुडची ना. जेजू आमकां उगडास करता. म्हजी वादळ मोळां केद्दी व्हडली जावं, दर्यार वारें कितलें उरफाटें मारूं, ल्हारां केद्दी व्हडली जावं, जे जेजूचेर आमी सोत मानता, ही इज मोर पावरफूल देन दीस स्टॉर्म्स. केद्दी व्हडली ती ल्हारां जावं, सगळे तरेची ल्हारां, वादळ मोळां जेजूच्यान थंडावंक येतात. ह्या वेळार मनांत हाडुया, म्हज्या जिवितांत कसली वादळ मोळां आसात, ताका लागून भिरांत आकांत म्हजेर आयलोलो आसा. जावं येता म्हज्या खासगी जिवितांत वादळ मोळां उपरासलेलीं आसात, जावं येता म्हज्या कुटुंबांत जिवितांत वादळ मोळां उपरासलेलीं आसात, जावं येता म्हज्या वावराचे सुवातेर वादळ मोळां उपरासलेलीं आसात. जेजू म्हणटा, बरवंसो दवर, विस्वास दवर, हांव तुजी वादळ मोळां थंडायतलो. भाग्यवन पावल उगडास करता, होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. भावार्थ आमकां फटयना. जेजूचेर वादळ मोळां येतात तेन्ना बरवंसो दवरुया, विस्वास दवरुया. हो पयलो संदेश आयच्या शुभ वर्तमानांतलो. आयलो दुसरो संदेश पयल्या वाचपांतलो. दुसरी जेन्ना वादळ मोळाक सांपडटात, तांचे जिविताचे व्हडें कश्टां आडकोडाक सांपडटात तेन्ना तांकां बरवंसो दिवंक आमकां आयच्या दिसाचें पयलें वाचप आमकां आपयता. आयचें पयलें वाचप आमी जाणां भाग्यवन जुवान बरयलेले पयली चीट ती आमी आयकल्या. जुवांव ही चीट कित्याक बरयता, कसली परिस्थिती
जंय तो रावतालो जांकां ती बरयल्ली ती इगोर्ज माती बोगताली किरीत भाशेन त्या काळार जांकां जो हांव ही चीट बरयता ती बी पवित्र सभा वादळ मोडाक सांपडलेली. पयले सुवातेर थोडे वांकडी जेजू विशीं शिकोवन दिताले. थोडे म्हणटाले जेजू फक्त मनीस देव न्हय. थोडे आनीक म्हणटाले जेजू फक्त देव मनीस न्हय. आनी हाका लागून पवित्र सभेन घुसपट जाल्ली. तांकां हो संदेश बरोवन जेजू कोण तो सांगता, जेजू देव जेजू मनीस ही शिकवण तांकां दिता, तांचो बरवोसो गोट करता. तेच भाशेन आनीक एक जमो आसलेलो तो म्हणटालो आमी देवाचो मोग करता पूण पेल्याक त्रास दिताले, पेल्याचें निसंटन करताले, पेल्याक सतायताले आनी लोकां मदें दुस्पट घालताली आपली शिकवण दिवून. तांकांय बरोवन जो हांव सांगता देवाचो मोग करता जाल्यार हो पेल्याचो मोग करून दाखोवपाक जाय. देवाचो मोग करता आनी पेल्याक त्रास दिवप हें सारकें ना म्हूण सांगता. आनी तांकां बरी शिकवण दिवन तांच्या जिवितांत कोस्ट त्रास येता तेन्ना तांकां बरवोसो आपल्या चिटींतल्यान आपल्या प्रवचनांतल्यान जो हांव तांकां दिता. आमचेय भोंवतणी भावां भयणां आसात, ती वादळ मोडांत सांपडलेली आमकां मेळटात. जावं येता ती आमचे कुटुंबाची वांगडी, जावं येता ती आमची शेजारी, जावं येता जे वावराचेर हांव वावर करता ती आमची भावां भयणां. पयलें वाचप तांकां आमी बरवोसो दिवंक आमकां आपयता. आमी बागीवन जुजेबाजाचेर जिविताचेर नदर मारल्यार ताणें पयले सुवातेर जेजूचेर बरवोसो दवरलो. कानाराक तो गेलो, सिलोनाक तो गेलो, वचूंक ताका सोंपें नासलेलें. जेजूचेर ताणें बरवोसो दवरलो आनी थंयसर येतले एक वादळ मोडाक जेजूचेर बरवोसो धरून ताणें फुडें केलो. जेन्ना सिलोनाक तो पावलो तेन्ना सिलोनाचो लोक वादळ मोडाक सांपडलेलो ताका मेळ्ळो. पिडा आयली, देवाचें उतर आयकूंक लोक आशेतालो, लालेतालो. जुजेबास थंयसर वेता, तांची सेवा करून तांकां बरवोसो दिता. देवाचें उतर आशेतालो आयकूंक वेगवेगळे बेस घेवन पोदेर जावं, नुस्तेकार जावं, कांकोणकार जावं, वेगवेगळे बेस घेवन हें देवाचें उतर तांकां दिवन तांच्या जिवितांत बरवोसो तांकां दिता. आयज देवाचें उतर दोन म्हत्वाचे संदेश आमकां दिता. आमच्या जिवितांत वादळ मोडां येतात तेन्ना जेजूचेर बरवोसो धरून आपयता, कित्याक ताच्यान सगळीं वादळ मोडां थोंडावंक येतात. दुसरे सुवातेर आमचे सोर भोंवतणी आसलेलीं भावां भयणां वादळ मोडाक सांपडटा तेन्ना तांकां बरवोसो दिवंक आमकां जुजेबाज उत्तेजन दिता. हे मिसाचे भेटीन वांटो घेतना हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत चालीक लावंक किरीत कृपा आनी बळ आमकां सगल्यांक मागुया.